आयज संदेश हांव दिता पळय तो आपूण नासतना येता पळय ते सोयरे. आपूण नासतना येता पळय त्या मनशाचे हांव आतां उलयतां, ही आशा हांव दवरतां. रायट. आतां आमी म्हत्वाचें शुभ वर्तमान 12 आवेस्वर्ताचो 42 वोड. दोखणीची राणी जोडटेच्या दिसा ह्या काळाच्या लोकां सांगाता उठोन तांचेर फॉर्मोन मारतली. कित्याक ती सोलोमोनाची जाणवाय आयकोवचे खातीर संवसाराचे दुसरे शिमेंतल्यान आयली. आनी पळयात, हांगासर तो आसा जो सोलोमोनाकून व्हरतो आसा. सोलोमोनाच्या जाणवायाचे विशीं 1500 मील म्हणल्यार सुमार 3000 किलोमीटर एका देशाचेर राज कोत्ताले पळय ती एक राणी आयकोलें. तियेन पळोवंक ना, फकत आयकोलें. खरेंचपणीन ही शिबा देशाची राणी तिका आमंत्रण दिनासतना ती थिंगा गेली. हेंच आमी हांगा पळयता. तियेन फकत आयकोल्लें. तें आयकोलां कितें तें? सोलोमोनाचे जाणवायेचे विशीं तियेन आयकोल्लें. ज्या विशयाचें तेणें आयकोल्लें ताका आतां पळोवंक जावो. त्या मनशाक आतां मेळोंक जाय. त्या मनशाची जी जाणवाय आसा पळय ती म्हाका जाणा जावंक जाय. हें चिंतून आनी जायती आशा दवरून ती जेरुसलेमाक पावता आमी पळयता. खंयच्या वेळाचेर ती आयली, खंयच्यान आयली, कशी आयली, कित्याक आयली, ह्यो विशय तुमकां आतां हांव मांडटा. आतां सगळ्यांकीन पयलें, जायत्यो पळय त्यो जबाबदारी सोडून आयली. कोण आयली? एका देशाचेर राज कोत्ताली पळय ती राणी. आयज काल जायते लोकांक कितलो वेळ तुमी मागणें कोत्तात? आरे खंय म्हाका पळय तो टायम म्हणटा तोच मेळना. कितलो गो तुमी उतर वाचता? वेळूच मेळना आमकां. तो कितें कोत्ता ताका विचारीत जाल्यार कांयच थिंगासर करिना. 1 रुपया पासून तो थिंगा जोडिना. पूण ओत्मीक विशयांनी मात पासून थिंगा भक्तीपण दाखयना. कसलीच रूच ना. सर्वेस्पोराचेर हो उतराक लागून आपल्याचेच ओत्मिकायचे विशयान सर्वेस्पोरा सांगता आसता पळय ती एकवट आनी त्या मागण्या वरवीं मात्तूय थिंगासर भक्ती दाखयना. मागणें केल्यार बेसांव मेळटा पळय हें बरें जाणान. उतर वाजीत जाल्यार ओत्मीक जिवितान गोठाय मेळटा हेंवूय तें जाणान. बेसांव मेवता म्हणून बरें जाणान. पवित्र जिवीत जेवंक जाय म्हूण जाणान. सैताना कडल्यान पयस जाता म्हूण तेंवूय जाणान. सगळें तें जाणान. पूण भक्तीपण म्हणटा पळय ना. आतां चालते भाशेन ते कितें थिंगासर एक्सक्यूज दितात आमकां वेळूच मेळना म्हणून. सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान येवपाक वेळ ना. सकाळचें उठोन मागणें करपाक पासून आमकां वेळ मेळना. सांजचे पासून सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान दिमी मोडपाक वेळ थिंगा मेळना. टायम खंय आसा काम करता पळय तेंच पुरो जायना. कितें काय म्हणून भुरग्यांचें काम करता तितल्यान काबार जाता. आनी सगळें रांदपाचें आसता पळय तितल्यान सगळें काबार जाता. आनी खंय टायम आहा? शिक्षण केल्यारूच पुरो आमकां. ह्या भाशेन वेगवेगळे पळय तेंचे वावर एक्सक्यूज कशें सांगून सर्वेस्पोराक आनी सर्वेस्पोराचे त्या हाजीरपणाक ते आवडेनान पळय असले कितलेच लोक आसा न्हू. आयज काल सगळें करच्या खातीर तांकां बरो वेळ तांकां मेळटा. सदांचीं कामां करपाक तो वेळ काडटात. ब्रेकफास्ट करच्याक वेळ काडटात. प्रवास करच्याक वेळ काडटात. ऑफिसान वचपाक तांकां वेळ आसा. टीव्ही पळोवच्याक तांकां वेळ आसा. फोनाचेर पळय वेस्ट करतात टायम थिंगा तो वेळ आसा. इश्टां कडेन उलोवपाक वेळ आसा. सोयऱ्यां कडेन उलोवपाक वेळ आसा. सोयऱ्यां कडेन उलोवपाक वेळ आसा. भावा भयणां कडेन उलोवपाक वेळ आसा. इश्टां बरोबर खबऱ्यो करपाक वेळ आसा. चॅटिंग करपाक थिंगासर वेळ आसा. वॉट्सॅपाक लागून वेळ आसा. सोशल मिडियाक पासून वेळ आसा. युट्यूबा पासून वेळ आसा. इश्टां बरोबर भोंवपाक पासून वेळ आसा. सगळ्याक भोंवंक थिंगा वेळ आसा. जेवणाक पासून वेळ आसा. आरशा मुखार उबा रावपाक वेळ आसा. न्हेसोन करच्याक थिंगा वेळ आसा.
अशें तर आमी चिंतीत जाल्यार सगल्या पासो तांकां वेळ आसा. सर्वेस्परा बरोबर थोडो वेळ सारपाक वेळ ना. वेळ ना म्हणटा तशें न्हय, मनशाक म्हणटा ती रुची ना, एक भक्ती ना. अशें बरयलां शिबा देशाचे राणीन आयकलें. सोलोमन नांवाचो व्हडतो जाणवायचो मनीस इस्रायल देशाचेर राज कोत्ता तियेन आयकलें. सोमी अशें म्हणटा, सोलेमानाहून व्हडतो हांव. कितें म्हणटात? पळयात, हो तो पळय जो सोलोमनाहून व्हडतो. भावार्थी वस्तुरी, सोलेमानाचे जाणवाय विशीं आयकोन इतलें पळय तियेन भक्तीपण दाखयलें. कितलेंच काम ती कोडे आसा. एका देशाचेर राज करप म्हळ्यार सोंपें न्हय. पयशांचे बाबतींत थिंगासर सगळी जाणवाय ते कोडे आसूंक जाय. देरेपेंतूच येवन पळय ते आक्रमण करता पळय ते दुस्मना कडल्यान आपल्या देशाक साल्वार करूंक जाय. केन्ना केन्ना ह्या संवसाराचे पळय नॅचरल डिझास्टर येता पळय ते आपल्या देशाक सुरक्षीत दवरूंक जाय. सदांच तयारेन आसूंक जाय, सदांच चोत्रायेन चलोंक जाय. निर्णय घेवंक जाय, राज करपाचें करूंक जाय आनी ती पदवेची आशा दवरूंक जाय. पळय चालते भाशेन सगल्यांक तें आवडटा, पूण त्या पदवेचेर पावल्या उपरांत मागीर सोजमीकाय मेळटा. कितले पळय थिंगासर बिजी रावचें पडटा. आयज ह्या उतरांत पळय जें लिसांव आमी शिंगचें आसा तें एकदम मोलादीक. जायते कामां सोडून ती आतां आयल्या. ती एका देशाचेर तो राज कोत्ता जाल्यार ती जबाबदारी सोडून येवपाक तें एकदम सोंपें काय? मातशें तुमी चिंतात, एका देशाचेर शासन कोत्ता पळय ती राणी, एका दुसऱ्या देशाचेर राज कोत्ता पळय ते राजाचें, ताचें व्हडपण आयकोन ती आतां आयला थिंगासोर. कितलें काम ती सोडून थिंगा आयला आसतली. पळयात, तेजी एक फामिलीय आसतली, तेची भुरगीं आसतलीं, जबाबदारी आसतल्यो. सगळें सोडून येयला जाल्यार अशें म्हणटा जाल्यार आमी पळय सर्वेस्परा पासत सगळें आमचें सोडून थंयसर ताचे हाजीरपणान आमी वचोंक जाय. मातशें तुमी चिंतून पळयात, धाकटे धाकटे वस्तू एक्सक्यूज दिवन आमी सर्वेस्पराचे हाजीरपणान अशी आशा आमी दवरिना काय? आनी सर्विसी पासत थिंगासर आमी कितलींच वरां थिंगा उबे आसतलीं. 1 वर वचोंक आनी 1 वर परतून येवंक. ते सर्विसी पासत 1 वर आमी तयार जाता. एका दिसान सर्वीस करपाक 10 वरां तूं कुशीन काडटा. तुमकां ती खबर आसा? मनशाचे पळय ते दोळे आसा पळय ते बंद जाता आनी उक्ते जाता. पळय ह्या भाशेन उक्तें बंद करप तेजें आसता तें. पळय ह्या भाशेन दोळे उक्तें करप बंद करप पळय ताका वेळ घेता. तो सुमार 30 मिनटांचो आसता. कितलें? 30 मिनीट. तुमकां खबर नासतना पळय तुमी ते दोळे उक्ते करतात बंद करतात ते 30 मिनीट. एका दिसान त्या पासत पासून वेळ आसा. सगल्या पासत तुमकां वेळ आसा, पूण तुमचें एकूच जिवीत आनी तो जिवीत पळय आसा पळय ते सर्वेस्पराक लागूनच. आनी त्या सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान तुका वेळ काडूंक, त्या सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान थोडो वेळ देवाचे उतराचेर नियाळ करपाक, तुजो बार आसा पळय तें तुजें कोश्ट आसा पळय तेजे लागीं दिवंक आनी ताका दिवपाक तो वेळ ना जाल्यार हें तुका सारकें न्हय. पळय सगळे पासो तुमी वेळ काडटात, पूण सर्वेस्परा पासो वेळ काडूंक जाय आमी. एका देशाचेर राज कोत्ता पळय ती राणी, जायते पळय काम आसतना पासून जायते पळय थिंगासर जबाबदारी आसून तें सगळें म्हूण व्हरतें सोलेमानाक मेळोंक जाय. हें एकदम गरजेचें तिका गमलें. सोलेमानाक मेळोंकूच जावो हें एकदम गरजेचें म्हणून जाणा जावं. आपल्याची ती कामां जबाबदारी तियेन सोडून दिला जाल्यार एका राजाचेर पळय राज कोत्ता पळय त्या राजाक तेका मेळोंक जाय आनी तें एकदम गरजेचें अशें तिका दिसलें जाल्यार आख्खे ह्या संवसाराचेर पळय राज चलयता पळय त्या सर्वेस्पराक मेळोंक तें कितलें गरजेचें आसतलें म्हणून तुमी चिंततात. मोगाच्या न्हू, बेश्टी थिंगासर निमा दिनाकात. कित्याक तूं सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान वेळ काडिना? वेळ ना म्हणून न्हय. तुजे भितर पातोक आसा, त्या पासत तूं मागणें करूंक सुदिनाय. तुमच्या भितर सैतानान थिंगासर गुंटेर केला, त्या पासत तुमी सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान मागणें करूंक येवंक सुदिनात. खंयच्या तरी वेळार थिंगासर सैताना मुखार तुमी बागवल्या, ह्या पासत सर्वेस्पराच्या मुखार तुमी बागोवंक सोदिना. हें तें सत. हें सत तुमी जाणा जावंक पळय आयच्या दिसा तरी तुमी मोगाच्या न्हू तुमचो दीस सर्वेस्परान सुरू करात. जायती तुमची कामां आसतलीं, जायती तुमची जबाबदारी आसतल्यो आनी ही देशाची राणी आसूनय तें सगळें सोडून सोलेमाना कोणे येता.
एका राजा कडेन ती येयल्या जो राजाओंचो राजा ह्या संवसाराचेर पळय तो राज कोत्ता तो. असल्या सर्वेस्परा कोणें येवपाक तुमी थिंगासो निबा दितले? ह्या पासो सर्वेस्पर म्हणटा उदेन तेंची राणी पळय त्या जोडटेच्या दिसा ती उठोन ह्या काळाच्या लोकां बरोबर तांकां गुन्यांव दाखयतली, तांचो गुन्यांव दाखयतली. हांव राणी आसोनूय राजाचेर राज कोत्ता आसतनाय बरोबर थिंगा आसा पळय तो राजाक पळय त्या गिन्यान आसा म्हणून म्हजी कामां सोडून म्हजी जबाबदारी सोडून हांव रोखडीच थिंगासो धांवन ताका मेळोंक गेली जाल्यार तुमी राजा कडेन तुमी कित्याक वसोंक नान? एक राणी जावन म्हजी कामां आनी म्हजी जबाबदारी सगळी हांव सोडून हांव सोलोमन राजा कडेन गेल्या जाल्यार पासून ताजे कितें व्हरतो राजा आसा न्हू, ताचे लागीं तुमी कित्याक वसोंक ना? जोडटेच्या दिसा तुमचो गुन्यांव तुका दाखयतली. तुमी जे कोत्ता पळय तें सारकें न्हू. हांव राजाचे पळय ती बूध जाणां जावन पळय थिंगासो धांवंक ती जाणां जावंक गेली. सगल्या संवसाराक रोचला पळय त्या सर्वेस्पराक तुमी वळखतात. तुमी ताका वळखतात आनी तुमी ताका आशेनान ती आशा दवरता पळय ती भयण तुका अशें म्हणटली. भावा, भयणानो, जोडटेच्या दिसा शिबा देशाची राणी चेरूर तुमचेर बोगलाण घालतली. हीच तुमची भोगती? हेंच तुमचें ओत्मिकाय? हेंच तुमच्या पवित्र पुस्तकांत शिकयलां काय? वच काय तुमी दाखयता पळय तुमच्या सर्वेस्पराक तो मान? हेच भाशेन तुमचो गुन्यांव दाखयतली. त्या पासोच आयज पासून तुमी थोडो वेळ सर्वेस्पराक दिवपाचो वेळ काडात. सर्वेस्पराक तुमची भोगती दाखयात. सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान तुमची दिमी तुमी मोडटले काय? जायते पळयतयेचें काम आसतनाय ती राणी आयली. दुसरें, जायतो देसपेज करून ती राणी थंयसर आयली. ज्या देशांतल्यान ती प्रवास करून आयल्या थंयसान जेरुसलेमाचे पळय ते डिस्टन्स सुमार 1500 मील ते आसात. अशें म्हणटा थिंगासो सुमार म्हणल्यार 3000 किलोमिटराचे तें डिस्टन्स. तितलो पयस तर प्रवास करूंक जाला एकदम थिंगा देसपेज येश्टानो. आतां ती चालती न्हय की ती एकलीच थिंगासोर आयल्या. ती एका देशाचेर राज कोत्ता पळय ती राणी. आतां पळय देशाचेर राज कोत्ता पळय ती राणी जर ती प्रवास कोत्ता जाल्यार तिका ते भाशेची सेक्युरिटीची गरज. त्याच भाशेन पळय जे उचीत सावधानी घेतात पळय तेंच्या लोकांचे पासून ती गरज आसा. पळय तांचे ते प्रवासान वेगवेगळ्याचे थिंगासोर तांकां जेवण तयार करपाचे लोक तांकां गरज थिंगा. आनी तशेंच पळय तांचे ते प्रवासान तांकां कसले त्रास येवचे न्हय आनी तांकां सुरक्षीत दवरपाक तांचे सेनेची तांकां गरज. तुमकां खबर आसा आमच्या देशान अमेरिका देशाचेर राज कोत्तालो पळय तो ट्रम्प, आमच्या देशान तो आयलो 3 वरां पर्यंत. गुजरातान ट्रम्पान थिंगा वेळ सारलोलो फकत 3 वरां. ताणें गुजरातान वेळ सारलो ताचो कितलो देसपेज जालो तुमकां खबर आसा? एका मिनटाक 1,50,00,000 देसपेज जालो. एका मिनटाक. आतां 3 वरांक थिंगासोर ते रावच्याक. तुमी आतां चिंतून पळयात. हिंगा आमच्या देशान कुरुटांनी पयशे मोडले ताजे येवच्या पातोच. जाल्यार अमेरिकाच्या देशान आनी कितलो थिंगासो देसपेज केलो आसतलो तो भारत देशान येवंक परतून वयच्या खातीर. त्या इल्लेशा वेळाक लागून जायते पयशे त्या देशान मोडले, जायते पयशे आमच्या देशान मोडले. कारण कितें पळय एक चालतो मनीस तर अमेरिका देशान वचोन परतून येतलो जाल्यार गोडेक जाय 1 लाखाची तिकेट घेवन तुमी वचोन परतून येवं येता. ते सिजनाचेर डिपेंड आसता. केन्ना 70,000 मेवता, केन्ना 80,000 मेवता, केन्ना 90,000 पासून मेवता. 1 लाख रुपयान वचोन येवंक जाता. पूण येता पळय तो चालतो मनीस न्हू. एका देशाचेर राज कोत्ता पळय तसलो तो मनीस. त्या देशाचेर राज कोत्तालो पळय तो एक फुडारी ट्रम्प. आमच्या देशान येवपाक कुरुटांनी पयशे ताणें मोडले. तशेंच आमच्या देशान पासून कुरुटांनी पयशे मोडले. म्हणल्यार एक उत्तम आनी उंचले फावणे रावता पळय तसलो एक मनीस जरी तो दुसऱ्या देशान वचोंक जाय जाल्यार थिंगा देसपेज चड आसता. तरी आसतना तियेन ते मोडले. शिबा देशाची राणी जेरुसलेमाक वचोंक जाय अशें चिंतल्या उपरांत खरेंच पळय तिका पळय हिंगा वचोंक जाय म्हणून तेणें आपल्याच्या अधिकारांक विचारले कितले देसपेज थिंगा तुका विचार. राणीजी, जरी तुमी हिंगा आसतना आतां इतले पयस तुमकां प्रवास करूंक जाय जाल्यार आनी परतून आतां येवंक जाय जाल्यार जाय तो वेळ लागतलो. आनी दुसरे वाटेन पळय तूं एक सारकी जबाबदारीची वस्तुरी त्या देशाक
बरे राजनिती तुवें दिल्ली आसा. इतलो वेळ जरी तर तूं आपल्याच्या देशाक सोडून सोलोमनाची जाणवाय तूं जाणा जावपाक तूं तर गेली जाल्यार तुजे पदवेक थिंगासर भिरांत आसत. देशाचेर थिंगासर दुस्मन हमला करीत तूं परतून येता म्हणून असो तुजी पदवी तुज्या हातांतल्यान भायर सरोंक जाता. एके वाटेन तुजे पदवेक थिंगासर भिरांत. दुसरें म्हणल्यार सारके कांसेरेची पळय ती ही प्रवास. आनी तिसरें म्हणल्यार जायतो देस्पेज जातलो ह्या प्रवासान. तरी गरज आसा वय गरज आसा. भावा भयणो तुमकां सोजमिकाय मेळटा. जायते काम जबाबदारी ती सोडून आयली. जायतो देस्पेज करून ती थिंगसर आयली. ते 3000 पळय तो लांब प्रवास करून ती आयल्या. सोलोमनाक पळय ती कितले मान दिता. जायते काम जायते जबाबदारी आसतनाय सगळें सोडून आयली. जायतो देस्पेज जाता आसतनाय तो देस्पेज तियेन भोगलो. परतून म्हणटा एक राणी कशी तिका पळय प्रवास करूंक जाय. जायतो देस्पेज करचो पडटा. येस, आमचे कल्वरी टेम्पलान दुसऱ्या देशांतल्यान दुसऱ्या राष्ट्रांतल्यान एक दीस म्हजो पूत सुवास प्रिन्स म्हज्या लागीं उलयतना जेन्ना तो संडे स्कूल आसतलो पळय तेन्नाचो तो वेळ. संडे स्कूल आसतना पळय तो म्हाका उलयतना म्हणलें, डॅडी म्हजो एक फ्रेंड आसा डॅडी तो फ्रेंड तो गुजरातान रावता अशें ताणें म्हाका सांगलें. गुजरातान रावता पळय तुजो फ्रेंड कसो जालो अशें तिका विचारता. दर एक आयतारा दिसा संडे स्कूलाक तो येता डॅडी. गुजराताक तो संडे स्कूलाक कित्याक येतलो? वय डॅडी, गुजराताक सावन ते दर एक दिसा ताजी आवय ती दोगांय मेळून येता. फ्लायटीन ती येतात. कल्वरी टेम्पलाचे सर्विसीन भाग घेतात आनी मागीर ती परतून वेता. हें अजाप न्हय. आनी खंय काय सोबा ना काय? आनी दुसरे कडेन वसोंक करना काय? ना, थिंगा वसोंक जाय. जंय स्वताचें उतर दिता पळय तें खंय आसोंक जाय. कोणें थिंगा वसोंक जाता. पूण जें उतर पळय तांकां जाय तांचे जिविताचेर पळय थिंगा प्रभाव दिता पळय तसलें उतर कल्वरी टेम्पलान तें दिता म्हणून ताणें तो भावार दवरलो. त्या पासत गुजराताक तांग ती आवय आनी तो पूत येता. प्रवास कितलो देस्पेज करचो पडटा. 5 किलोमीटर पयस आसा तुमकां जाय ते फावटी ते कोस्ट लागता. 10 किलोमीटर पयस आसा पळय तुमकां ते कोस्ट लागता देवाच्या हाजीरपणान येवच्याक. हैदराबादान रावता आसतना पासून तुका देवाच्या हाजीरपणान येवपाक तुका कठीण जाता. पूण दुसऱ्या देशांतल्यान येता पळय तांचे पळय कितें. एका दिसा हांव मुंबयन एक मिटिंगाक वयता आसतना थिंगासर थोडे लोक हांव येता म्हणून थिंगा गमलें. ते एक बुके घेवन थिंगा उबे आसले. तो फुलांचो बुके दिल्या उपरांत म्हाका तुमी वळखता. हांवें ताका विचारलें, तुमी म्हाका टीव्हीचेर पळयता अशें तांकां हांवें विचारलें. टीव्हीर कितें पळोवप? आमी कल्वरी टेम्पलाचे मेंबर अशें म्हटलें. आनी तुमी कल्वरी टेम्पलाचे मेंबर अशें म्हणटा तुमी हैदराबाद आसतना तुमी कल्वरी टेम्पलान येतले? ना, तशें न्हय ब्रदर. दर आयतारास आमी येता हैदराबाद कल्वरी टेम्पलान थिंगा सर्विसीन भाग घेवंक. खंयच्यान? मुंबयतावन. मातशें तुमी चिंतून पळयात कित्याक इतलो ते देस्पेज कोत्ता. इतलो देस्पेज करून ते येतात. आमी कोत्ता पळय त्या देस्पेजाकून आमची ओतमीक चड मोलाचें. ताणें तशें विश्वास केला म्हणून ती तशी कोत्तात. जाल्यार हांव विचारता तुमचें कितें जालां? थोडे लोक पळय सर्वेस्पराच्या हाजीरपणाक येवंक तिकेटेक कितले मोडचे पडटा चिंता. ऑफकोर्स पळय थिंगा कोण गरीबपण आसा पळय ते प्रवासाचे देस्पेज जायनासतना तांकां थिंगा चिंतचें पडटा. सगळे बारकायेन थिंगासर ते देस्पेज कोत्ता. पूण तुमच्या जिवितान सगळे पासून तुमी मोडटा. तुका मेवता पळय तो पगार कितले आनी तुजे लागीं आसा तो फोन पे कितले तुमी चिंतला केन्ना? तुका कितली पगार पडटा आनी तुका पळय तूं खंयची बायक यूज करता तें मातशें चिंतलां केन्ना? तुजी पगार कितलो आनी तूं कितल्यो म्हारगायेच्यो वस्तू विकता तूं केन्ना चिंतलां तें? तुमी तो नियाळ कयतल्यार तुजे पदवेकेन तेचेर भायर न्हू तें? जाल्यार असल्या काळार आनी पळय सर्वेस्पराच्या हाजीरपणाचेर येताना सर्वेस्पराक कितें दिता आसतना थिंगा तूं जायतें चिंताय. एक न्हय 4 फावटी चिंता. हें गरजेचें काय? इतलो देस्पेज करून चर्चीन वचप हें चड गरजेचें? इतली भेट सर्वेस्पराक दिवप हें सारकें गरजेचें? ना, गरजेचें न्हू. खरेंच तें गरजेचें न्हू. सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान येवपाक सर्वेस्पराक पळय थिंगा दिवच्याक पळय तुमी जीं आसात तीं सर्वेस्परा कडेन येवपाची गरज ना आनी सर्वेस्पराक दिवपाची पासून गरज ना. कोणें येवंक जाय तुमकां खबर आसा? जे कोणाचे भितर भावात आसा पळय तो. मोग करता ताणें येवचें. पनिशमेंट अशें चिंता तसलें येवपाचें न्हू. त्या दिसा त्या देशाचे राणयेन तें पनिशमेंट अशें तुवें चिंतूंक ना. ताचें फळ मेळटलें हें विश्वास ठेवन ती आयली. जायतें काम करतना पासून ती आयली. जायतो देस्पेज करून पासून ती आयली. शेवटाक कोणूय तिका आपयनासतना ती आयली. सोलोमनान कोणाक कितें आमंत्रण धाडलेलें? तूं आमचे लागीं यो. म्हजे लागीं येवन फुकट म्हजी जाणवाय तूं जाणा जाव.
म्हजी बूत आनी जाणवायची समज घेयात, जाणा जायत म्हजें ज्ञान घेयात आनी म्हजें ते एडवायस घेवन पोतून वचून तुमच्या देशाक मुखार व्हरात, येयात. ह्या भाशेन आपले सोरभोंवतणी पळय जे देश आसात पळय राजा आनी ते राणयांक कसलें आमंत्रण तिंगा धाडलां काय? तिंगा तशें कांय धाडूंक ना. कसलें थिंगासोर आपोणें नासतना, कोणें तिका आपय नासतना शिबा देशाचेर राज करताले पळय ती राणी प्रवास करून आयली. कोण तिका आपय नासतना ती आयली. पूण म्हजो सर्वेस्पर म्हाका आपयता. सकाळींचो उठ्ठात तो म्हाका आपयता आनी तो उठोन आपल्याचे ते प्रवाद्यांक तांच्या वरवीं पातकान जे येतात पळय ते पवित्रपणान तो आपयना काय? सर्वेस्पराचो विरोध करून दूख भोगतात पळय तांकां आपल्याची तो आपयना काय? तुमी सगळीं कांसेर जाल्ले पळय आनी वज्याचे बारण आसा तुमी म्हजे लागीं येयात, हांव तुमकां विसो दितलो अशें ताणें आपोवंक ना काय? सर्वेस्परा कडून पयस जावन पातकाक तुमी लागीं जावन सैतानाचे बंद कडेन तुमी जे येतात तुमी येयात. तुमचे पातक रोखता भाशेन ते तांबडे आसतना हांव दोया बर्फा भाशेन हांव तें बदलतलो, पवित्र करतलो म्हणून तुका सर्वेस्परान आपोवंक ना काय? सेवे पासो तुका आपोवंक ना काय? पवित्र जिवीत जियोनच्याक तुका आपोवंक ना काय? फलादीक जिवीत जियोंक फुलोंक तुका सर्वेस्परान आपोवंक ना काय? कितलेच फावटी सर्वेस्परान आमकां आपयला, कितलो वेळ जालो तो सर्वेस्परान आमकां आपयला, तरी आसतना आमी ध्यान दिना. ताका लागून सर्वेस्पर म्हणटा एक दीस येवची आसा पळय शिबा देशाची राणी आनी तुमचेर ती खरेंच तुमचो गुन्यांव तुका दाखयतली. तुमकां बूद आसा काय? पळय म्हजेच भाशेन पळय एक देशाचो राजा थिंगासोर राज कोत्ता. तो सारको ज्ञानी आनी बुद्ध बोल्ला म्हण जाणा जावन जायतें काम आसलें पळय तें सगळें सोडून हांव तिका पळोवंक गेली. जाय तो देस्पेस करून हांव गेली. कोणें आपयनासतना हांव थिंगा गेली. तुमी कसले लोक काय? संवसाराचेर राज करता पळय त्या व्हरत्या सर्वेस्परा आपयल्यार तुमी वचनान काय? पळय तो जिविताचो जो आदार आसा पळय तुमचे भितर जो स्वास दिता पळय तो सर्वेस्पर तो आपयल्यार तुमी थिंगा वयचे ना काय? हेंच काय तुमी सर्वेस्पराक दिता पळय तो मान, होच काय तुमची वचपी काय? खरेंच एका दिसा शिबा देशाची राणी तुमचो गुन्यांव दाखयतली. सुमी म्हणटा सोलोमोनाकीन हांव व्हरतो न्हय. हें कितें तुमी बेपरवा कोत्तात? सोलोमोनाकीन हांव व्हरतो न्हय? कसलो काय तुमचो हे कोन्यो? आयज मोगाच्या भावान तुमकां हांव विचारता, सर्वेस्पर तुमकां पळोवन खोती बरी जाला आसतलो, दुखी जाला आसतलो. जायते फावटी आमची भुरगीं आमचे उतरां आयकनान आनी आमची परवा करिनासतना आमकां तो दिवंक जाय पळय तो रेस्पेत आनी मान तो दिनान, आमकां पळय तो मोग थिंगा दाखयनान, जल्मांक धाडला पळय ते आवय बापूय थोडे तरी ती भायर दाखयनासतना पूण ते एक भाशेचें दूख भितरल्यान ती सोंसता. हें कितें म्हजीं भुरगीं म्हजें तें आयकनान, हांव सांगता पळय ते भुरगीं म्हाका मान दिनान. कित्याक म्हाज्या भुरग्यांक पळय तेजे आवयचें कांयच पडोन गेलें ना, आवयचें पसून कांय पडलें ना, बापायचें पडोन गेलें ना, कितें हें सोत. जल्म दिला पळय ते आवय बापायक पळय थिंगासोर रेस्पेद दिना पळय तसलीं भुरगीं आसा तेन्ना कितलें दूख जाता, कितली खोंत भोगता. मोगाचे भावा भयणानो, की तुमी असल्या परिस्थितीन ना न्हू थिंगा चोत्राय दवरात. घोडेक सर्वेस्पर तुका पळोवन थिंगा दुखी जाला आसतलो. कितें नाका जालें जिवीत पळय म्हाका मान दिनान, म्हज्या उतराक पसून मान दिनान, म्हज्या हाजीरपणाक थिंगा मान दिना, हांव सांगता पळय ताका मान दिनान. कांयच पडोन गेलें ना. कितें हें बेपरवा? कित्याक अशें बेपरवा तुमी कोत्तात? म्हज्या जिवाकीन सुबेज तुमकां मोग केलो, म्हाजो प्राण पसून तुमकां दिलो. स्वर्गान तुमकां कितें नोयें बांदता, स्वर्गान तुमकां हांव थिंगा आपणे दिता. कांसेर जाला पळय दर एकल्याक शांती दिता म्हटला. पातकान जिता दर एकल्याक हांव पवित्र कोत्तलो अशें म्हटला. इतलें हांव कोत्तलो सांगता आसतना कित्याक तुमी ह्या भाशेन बेपरवा कोत्ता? मोगाच्या भावा भयणानो, सर्वेस्पर तुमकां म्हणटा कित्याक तुमी म्हाका ह्या भाशेन बेपरवा कोत्ता? ह्या प्रश्नाचं उत्तर तुमचे लागीं आसा काय? ना जाल्यार तुमी पश्चाताप करा. सगलीं आतां मेळोन आमी हिंगासर मागणें करुया. सगलीं मागण्यांत भाग घेवया. हें हांव आवडयता. बापा त्या दिसा शिबा देशाची राणी जायतें काम आसोनूय, जायते जबाबदारी आसतानाय, सारकें पयस आसोन कितलो देस्पेस जावनूय आनी कोणें तिका आपय नासतानाय तियेन आयकोला पळय ते संदेशाचेर ताणें तो विश्वास ठेवन जायतो पयस तियेन प्रवास केलो, जायतो देस्पेस केलो. आपली पदवी पासून तियेन कर्मां करूंक ना.
सोने मोनांक पळोवंक ती आयली ताजेकीन व्हरतो तूं सोमी बापा. तुज्या आजीरपणान येयना आनी आमी कितलें तिका निबा दिता. तुज्या आजीरपणान येवपाक कितले पसून देस्पेज जावं दी, कितलो पसून वेळ लागों दी, कितलें पयसूय आसूं दी. बापा, ताका आमी बेपरवा करून तुका पळय मोग दाखोवपाक आमकां बेसांव दी. कितलीं कामां पासून आसूं आनी कितली पसून जबाबदारी आसूं, कसलेय पदवेर आमी आसूं, तें सगळें सोडून तुज्या आजीरपणान धांवन येवपाचें असलें तूं बेसांव दी. बापा, तुका पळय जें आमी दाखोवंक जाय, बिरांत, भोक्ती आनी तो मोग, असलें दाखोवपाचें आमकां बेसांव तूं दी. बापा, पळय जितलो लोक कल्वरी ताळाक आदार करता पळय तांकां सगल्यांक तूं सर्वेस्परा बेसांव आनी बोर. कल्वरीचे हे सेवे पासत भेट धाडटा पळय ते दर एकल्याक 100% तूं तांकां बेसांव आनी बोर. तुज्या नांवांक महिमा जावं दी बापा. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागतांव बापा. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.